सो आयज आमी राया गांवांत राया पंचायत आनी सोनोरवाडो हांगासर आहात जी आतां तुमकां आमी गार्बेज दाखयल्या ती पळोवन आमकां बरी दूख भोगता की असले आमच्या रायच्या गांवांत हे भाशेन गार्बेज जावपा म्हणल्यार बरें अवघड दिसता हें पळोवपाक की हें पयलीं जायनासलें. सो आतां ती गार्बेज उडयल्या ते पावसा दिसा सगळे ते गार्बेजचें उदक देंवता आनी शेतां वयता आनी ते शेताक माल पडटा. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार आतां हेच्या फाटल्यानूय ही पळय हिंगा झरी आहा आमगे नॅच्युरल हे सगळे ते झऱ्या उदक वयता आनी ते झऱ्या उदकूय पिड्यार जाता. हिंग जायतीं गोरवां हे झऱ्या उदक पिवपा वयताय आनी ते प्लास्टिकूय तीं गोरवां खाताय. सो हेजे कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ही गार्बेज जावपाक कारण कितें कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी हेच दिसता की हे गांवांत ह्या वाड्यांत समज हेंच ना दिसता कोणू आमगेलो इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटिव्ह ना हेच दिसता. हे आमकां दिसता कितें हे सुवातेर पळयले आमकां तेंचो दिसता कोण एकलो ते वॉर्ड मेंबर ना पंच म्हूण तो नाच शेश दिसता. जाल्यार जरी तो पंच मेंबर आसा तो कितें कोत्ता तेगे रिस्पॉन्सिबिलिटी तूं कित्या इलेक्ट जाला तुका आम हरसान बसयल्लो तूंच पर्सन जावन बसयल्लें आमच्या घरांत तूं येयल्लें की आपले इलेक्ट कर म्हणून जाल्यार ही रिस्पॉन्सिबिलिटी तुजी ओ ना ओ ही आमच्या गांवच्याची. तुका हो आमचो जबाब आमी विचारता प्रस्न आमचो विचारता तुमकां तुजो आमचो जबाब जाय कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी. आनी आमी एकूच मागतात ही ताबडतोब ही गार्बेज क्लीन करची हे पंचायती कडेन आमी मागता राया विलेज पंचायत ही ताबडतोब आमकां क्लीन केल्ली जाय गार्बेज. आनी हें झऱ्या उदक हें मेळ्ळें जाता आनी शेतकारांकूय कास्तीक जाता. प्लीज हेगे तुमी बेगीच्या बेगीन वावर तुमचो कमेस करचो आनी आमी सोजमोताय इमिडिएटली हें आमचें काम जातलें म्हणून. कित्याक पयलीं ते भाशेन कांयच ना आयज आमी येत्या गांवांत आरजी पावल्या जे आरजी काम घेता तें करपाकूच जाय. रेव्होल्युशनरी गोवन पावलो त्या जाग्यार काम जावपाकूच जाय. देव बरें करूं.